दिवचल तालुक्यातल्या हरवळे पंचायतीच्या 5 वॉर्डां खातीर येता ते 20 तारखेक वेंचणूक जातली। निमण्या दिसा मेरेन 5 वॉर्डांतल्यान मेळून 17 जाणांनी उमेदवारी अर्ज भरले। वॉर्ड नंबर 2तल्यान सगळ्यांत चड म्हळ्यार 6 जाणांनी अर्ज भरल्यात। आरक्षीत वॉर्डांत मेळून 9 बायलांनी उमेदवारी अर्ज भरल्यात। बिरेस्तारा अर्जांची छाननी जातली जाल्यार शुक्रार मेरेन उमेदवारी अर्ज फाटी घेवपाक मेळटले। आज आमचे हरवळे विलेज पंचायत इलेक्शनाचे नॉमिनेशन भरपाची लास्ट तारीख आशिल्ली। सो एक वाजेपर्यंत नॉमिनेशन आसले, सो एकाक आमी क्लोज केले। सो टील डेट आज आमच्याकडे 17 नॉमिनेशन आयल्या। भितून वॉर्ड नंबर 1 हरवळे 2 कॅन्डिडेटांनी नॉमिनेशन भरल्या। वॉर्ड नंबर 2 6 नॉमिनेशन आयल्या। वॉर्ड नंबर 3 4 नॉमिनेशन आयल्या। वॉर्ड नंबर 4 2 नॉमिनेशन आणि वॉर्ड नंबर 5 3 नॉमिनेशन। या याची स्क्रुटिनी जी आसा ती फाल्यां सकाळी 10 सुरू जातली। स्क्रुटिनी कंप्लीट जायसर इन केस विड्रॉवल जर आहा हे 11 तारखेक जातले आणि कोणाक विड्रॉ जर करपाक जाय नॉमिनेशन जाल्यार ते 11 तारीख करूंक जाय। 11 तारखे उपरांत विड्रॉ करपाक मेळटा आणि एज पर शेड्यूल 20 तारखेक इलेक्शन जातले आणि 21 तारखेक ताची काउंटिंग। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।